प्लास्टिकाचेर आयलो. प्लास्टिकाचें प्रमाण तितलें ना. आतां प्रमाण हाताभायर मेळना. तूं ताका लागून तुका आमी जेन्ना सनसेटार विजीट करता हांव मेसेज घालता सनसेटार तूं यो. तूं सनसेटार येना. सनसेटार येवपा गरज ना. तूं बरो मार्केटां यो. तूं मार्केटां यो मरे. तूं म्हाका आपय. हांव फाल्यां येता. तूं आपय यो. फाल्यां यो. आतां या मिटींग खबर फाल्यां नाका. आतां या मिटींग खबर या. इवन इन द कळ्ळी. तुजें आतां तुजे कलीग कावन्सिलरान पुजान सांगलां. तुजे कलीग आमचे वेळ फातोडा कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्यात बरें काम जाता आपलं गार्बेजचें. आयका मरे. तूं मिक्सअप करता. वी आर नॉट टॉकिंग डोर टू डोर कलेक्शन. हांव तुका सांगता जे रस्त्यार सुपरवायझर सांगता. सीपी सुपरवायझर हांगाड. सुपरवायझरान सांगलें आमी सांगून थकले म्हणून. अजून काय सुपरवायझर हांगाड. तूं खबर ना जॉनी. ना तुका खबर ना. तूं तुजी सुपरवायझर हाडून विचार. तुका दिलें तुज्या हातान दिवपाची. मागीर तुका सांगपाक कितें जाय. तूं सुपरवायझर विचार मरे. म्हज्या सुपर आयका फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन म्हजी सुपरवायझर सायबी म्हणून आसा पळय. जॉनी बस तूं बस पयली बस पयली. एजेंडाचे जे सगळे पॉयंट्स दिले आमी सगळे एप्रूव केले कडेन आयचे कावन्सील मिटिंगेक. तातूंत भितर सगळ्यांत पयलीं जो पार्किंग जो आमी हाजो पार्किंग करतात नवो पार्किंग प्रोजेक्ट ताजें एप्रूव सगळी तयारी जाले कडेन आसा. काम केन्नाय सुरू जावपाक शकता. फक्त जे आमचे कावन्सील रेजोल्युशन आमी राविल्ले दे वील स्टार्ट वर्क एट एनी टायम. सगळे जी सुद्दां सगळे रेडी कडेन आसा. सेकेंड थींग आमी KTC बस स्टँड पार्किंग आहा तें सगळें सकयल बस स्टँडाच्या ऑपोजीट तेंय सगळें पे पार्किंग आनी म्हणजे सगळें सिस्टमॅटिकली पार्किंग गाडे बिडे आहा तांकां कन्सर्न बी करून हें करपाचें केले कडेन आसा. सेकेंड थींग म्युन्सिपालिटीचो गार्डनाचो जो सकलो पार्ट आहा वयलो पार्ट आमी ऑलरेडी फॉरेस्टा हँडओवर केले कडेन आहा. सेकेंड सकलोय पार्ट आमी म्हणजे सगळें ब्युटिफिकेशन फॉरेस्टा हँडओवर करता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्री टू डू दॅट. सो ताका कावन्सील रेजोल्युशनान धाडटा तेंय आमी घेतले कडेन आसा. मागीर म्हालपटान आमी एक वेलनेस सेंटर वीच इज डन बाय मार्गांव MLA. सो बरी गजाल की वेलनेस सेंटर वर्ल्ड वायज जावचें अशें 5 आयडेंटिफाय केला. तुका आमी म्हालपटाचे आमी एप्रूव केले कडेन आसा. मागीर टू डिसायड हँडींग ओवर म्युन्सिपल गार्डन तें सांगलां हांवें डोर टू डोर एजन्सी ज्यो आमची मडगांव आनी फातोर्डा दोनूय डोर टू डोर एजन्सी काम करतात. अत्यंत बऱ्या प्रमाणान काम करतात. कळ्ळें. तातूंत भितर हांवें थोडें ऑल्ट्रेशन केले कडेन आयज हांवें जे मुखारलो जो टेन्युअर तांचे नवो आमी तांकां नेक्स्ट इयराचें परत आमी टेंडर ते करतले. तातूंत हांवें तांकां डोर टू डोर कलेक्शन प्लस वॉर्ड क्लिनींग असो कॉन्सेप्ट तयार केले कडेन आसा. आतां कितें जाता डोर टू डोर आमी रोड गँगाचे आमी लक्षांत दवरपाची गरज म्हणजे गोंयांत भितर 14 म्युन्सिपालिटी आसा आनी मडगांव म्युन्सिपालिटी भितर जी फेसिलिटी आसा पळय प्रत्येक कावन्सिलराक लेबर दिवपाचें रोटेशन वायज क्लिनींग करपाक ही फेसिलिटीज खंयच ना. फक्त मडगांव म्युन्सिपालिटी प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन आउटसोर्सींग केल्या. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी डोर टू डोर एजन्सी वीथ आनी वॉर्ड क्लीन करप ह्या हेतून आमी म्हणजे तें काम तांकांच दिवप. डोर टू डोर एजन्सी ते ब्लॅक स्पॉट क्लियर करतात. खंयचे रोड कितें रोड सायड कितें क्लिनींग करप तें सगळें तातूंतच इनक्लूड करून आमी तें आमी आज रेजोल्युशन केल्लें आसा. 10 डेटा एंट्री आमचे कडेन स्टाफ कमी आशिल्ल्यान 10 डेटा एंट्री घेतिल्ली. तांकां आमी 1 वर्साचें एक्सटेंशनूय दिल्ली कडेन आसा. आनीक थोडीं कामां 14 फायनान्सच्या अंडर आमी थोडी ड्रॉप केल्ली म्हणजे घेवनाशिल्लीं. ते फंड्स थोडे आमी दुसरे कामाक यूज करपाचे तेंय घेतले कडेन आहा. आनी एक बारी गव्हर्मेंटाचे थोडे प्रपोजल आशिल्ले. फॉर एक्झाम्पल बस स्टँड ओल्ड बस स्टँड आमी टोटली रिनोवेट करतात. GICT गव्हर्मेंट थ्रू ताजे आमी प्लॅन बी सगळे तयार जातले. तेंय आमी रेजोल्युशनाक घेतिल्ले कडेन आसा. आनी ओवरऑल जितलें रेजोल्युशन मांडिल्ली ते सगळें एप्रूव जाता. रिजेक्ट कांय जावना. प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर हय एडिशनल काम जालें सो दे वील बी पेड. या डेफिनेटली एडिशनल तांचो लेबर फोर्स वाडटलो न्हू. सो हांव तें कितें करपाक सोदता आतां डोर टू डोर कलेक्शन जालें तें जालेंच प्लस क्लिनिंगूय तांचे कडेन
टोटली आमचे ओवरऑल आमचे जवळ जवळ 54 लेबर आसात आता डेली रोड म्हणजे रोटेशनाक वता. आमचो ओवरऑल बर्डन म्युनिसिपालिटीचो कंप्लीट फक्त आमचे सुपरविजन आता आमची सध्या डोर टू डोर एजन्सी दोन्ही एजन्सी बरें काम करता मडगांव आनी फातोर्डा. सो आमचो कितलो आमी जस्ट सुपरविजन करता आनी खरेंच हेड्स ऑफ टू दॅम ऑल द सुपरवायझर दे आर डुईंग एब्सोल्युटली गूड जॉब. सो आमचें टेन्शन खूब कमी जातलें. सो क्लिनिंगूय मग कावन्सिलांत फक्त एकच आमकां प्रॉब्लेम जाता कितें जागा नाशिल्ल्या कारण सी कशें आसा समाजाची दृश्टिकोन आमकां पळोवपाचो म्युनिसिपालिटी पळोवपाचो वेगळोच आसा. गार्बेज क्रिएट कोण करता? हांव करता गार्बेज क्रिएट, तुमी करता गार्बेज पब्लीक गार्बेज क्रिएट करता आनी आमीच बोवाळ मारता कितें निवळ ना म्हणून. हें कितें परत योग्य म्हाका दिसना. हांवें पयलीं सांगलां मरे वेट गार्बेज आमकां खूब कमी येवपाक लागली आतां. जवळ जवळ 4 टन आमकां वेट कमी येवपाक लागली. जी रेग्युलर गार्बेज येताली पळय ताचे वेट गार्बेज येता म्हणजे प्युअर सेग्रेगेट गार्बेज आयिल्ली कोतान चुकून खंय तरी खंय मिक्स आसता म्हणून सेग्रेगेट केली 3.5 ते 4 टन गार्बेज आमकां कमी येवपाक लागली. व्हायट ड्राय वेस्ट इतलो प्रमाणान वाडलो. आतां ड्राय वेस्टान कितें येता म्हणून कळना. खुर्ची येता मरे व्हडली व्हडली खुर्ची येता व्हडली व्हडली बेड येता WC येता वॉश बेसीन येता सेरामिकाचे ट्यूबलायटी येता. थंय तुमी कितें करपाचें रेनोवेशन मेंटेनन्स ते करता ओन्ली मेंटेनन्स काय थंय आनी कितें कन्स्ट्रक्शन ग्रास बीस हें लॉन बीन तशें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बी कितें ना ना आणि ते काफे कशें मेंटेनन्स केला ब्युटिफिकेशन. आणि कॅफेटेरिया येवपाचें आशिल्लें तें कितें तें आसा हितून आतां तुम्ही खंयच्याच पळय बेश्टेच खंयच्या खंय वचनाका कसलेंच कॅफेटेरिया बी बेश्टेच कोण तरी एक हें करता म्हणून कितें हांव कितें आयकलां आयकून घेवपाचो ना. तुमी मिटींग आमी एजंडा आमी कितें केलां पळय आमी कितें म्हणलां म्युनिसिपालिटीचो गणपती पिसता ती प्रिमासीस आमी रिनोवेशन करपाची. जात जाल्यार वयर फर्स्ट फ्लोर करपाचो ताचे फर्स्ट फ्लोर करपाचो आनी टी स्टॉल बी अशें कितें हें करपाचें. तें अशें कितें आहा की कॅफेटेरिया हें धरया तें धरया तें हय मुयेचो हत्ती करची न्ही म्हणजे रिक्वेस्ट आहा सगळ्यांक. चाये दुकान मुयेचो आतां तें हत्ती करचो न्ही सगळ्यांक हंबल रिक्वेस्ट आहा. अजेंडाचे ना ते कॅफेटेरिया पण अजेंडाचे ते आज पास चाये दुकान घालता ना हे आता कोणे प्रपोज केलं GSIDC काफेदारी ना पयलीं आमी म्युनिसिपालिटी करपाक गेल्ले हॉल आसा पळय ताची कंडिशन बरी ना. हॉल हॉल बांदता मागीर फर्स्ट फ्लोर हांव म्हजें प्रपोजल तें तातूंत हांव कितें आहा कितें चाये दुकान कितें घालता प्रॉब्लेम कितें रेस्टॉरंट घालया मरे कितें प्रॉब्लेम कितें ते कितें पळय मरे कितें जाता तें समज कोणें जालें जाल्यार भाड्यान म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू जाल्यार येवनी न्ही. ना कोण मेळ तुमकां येनो कोण मेळना अजून कोण ना. घरा भितर केन्नाय जो पर्यंत हांव हांगा बसना म्हजें सगळें ट्रान्सपरंट आसतलें. भितरल्यान एक आनी भायल्यान एक दामोदर शिरोडकराचें केन्नाच वचपाना लक्षांत दवर. म्हजें आसा तुमकां दिसता म्हणजे तुमी क्रेडिटेबिलिटी फातोर्डेच्या आमदाराक विचारा मडगांवच्या आमदाराक विचारा कुडचडेच्या आमदाराक विचारा म्हजी क्रेडिबिलिटी हांव म्हजें सगळें ट्रान्सपरंट आसतलें. तुमकां क्लियर कट स्टेटमेंट प्रेसाक म्हजे बाबतींत म्हजें अपय लिपय कांय आसपाना. एक पयलीं तुमी एक गोश्ट लक्षांत दवरात म्हणजे हांव इतले बारीक प्रश्न एजेंडाचेर हाडून प्रेसा कावन्सील मिटिंगे दवरता मरे. हेजे पयलीं तुमी मडगांव म्युनिसिपालिटी हिस्ट्री काडून पळया. ते मरे मडगांव म्युनिसिपालिटी हिस्ट्री तुमी काडून पळया. आपल्या दिगंबर कंपनीने एक फावटी प्रपोजल दिल्लो दादा दादी नाना नानी पाक करूया म्हणून डेट सायड तें थिंगा चुरलें अशें आनी आतां रेस्टॉरंट हें काफेदारी अशें काफेटेरिया अशें म्हणिना तें जस्ट आमी कितें न्ही म्हणलें तुमी थंय घालपा आशिल्लें त्या पार्किंग हायड्रोलिक डिस्कस पार्किंग थंय वयर घालपा आशिल्लें. तुमकां कोणें सांगलां हांव तुमी सांगता असेंब्ली रिकॉर्ड आमी विचारता अशें आमी सांगलें ना असेंब्ली कितें डिसायड करता म्युनिसिपालिटी जालें अशें ना पूण तशें न्ही म्हणून ते असेंब्ली पावला आतां टोटल कॉन्सेप्ट आतां चॅप्टर क्लोज जालो मरे. टोटल कॉन्सेप्ट चेंज जालो. काफेटेरिया आतां रॉकी कळपा बरें की टोटल वेस्ट मॅनेजमेंटाकडे एक्सपर्ट एडवायस घेवपाक जाय. सांगेला मिटींग ना आमचे सगळे गांव सालिगांव आमकां पयलीं आमी सोल्युशन आसतलें ना सालिगांव आमी सगळे आसता. वेस्ट मॅनेजमेंट आसता. आमी गव्हर्मेंटाक सगळें सांगिल्लें आसा. आमी रेग्युलर डायलॉग चालू आसा. हायपर कमिटी बी डिसिजन घेवपाचें आसा. सगळें जालो आसा. ज्या प्रमाणे इतलो वेस्ट येता पळय आमी लोकांकूय ब्लेम करूं लोकूय खावन येतलो आतां पळय कशें जालां